Speaker sir, speaking on demand number 76, electricity. Speaker sir, सगळ्यांत पयली I would like to thank our Honorable Minister for Power, Sri Sudhin Davlikar. कित्याक जे आमी लास्ट असेंब्ली मनसून असेंब्लीक जो विषय मांडलेलो हांगा कित्याक आमकां बकेट माउंटेन क्रेन दिवची म्हणून आनी त्या प्रमाणे तुमी तुमचे एश्युरन्स दिलेले आमकां हावजान कित्याक आमी तुमकां बकेट माउंटेन क्रेन दितले म्हणून आनी त्या प्रमाणे तुमी तुमचे उतार पावून आमकां सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीक तुमी बकेट माउंटेन क्रेन दिले तेज्या लागून तुमकां हांव खरेंच मनान काजानसून आनी आख्ख्या आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकां कडसून धन्यवाद म्हणटा कित्याक हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आयज खुबसो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जावपाक लागला फॉर रिपेर ऑफ फिक्चर्स लेईंग ऑफ लायन्स ट्री कटिंग्साक लागून ताका सगळ्याक लागून जावपाक लागलेलो आसा आनी त्याच प्रमाणे आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पावर श्री सुदीन ढवळीकर एक आख्ख्या डिपार्टमेंटाच्या भितर बरें काम आख्ख्या गोंय भितर चलयलेलें आसा तेज्या लागूनय ताका हांव अभिनंदन करता त्याच प्रमाणे आमचो ऑनरेबल म्हाजो फ्रेंड जो आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो चीफ इंजिनियर आसा बाब स्टिफन फर्नांडीस तेज्या आदेशान तेज्या सपोर्टान आयज गोंय भितर खूब बरें काम चल्लेलें आसा आनी सदांच ताका आमकां सपोर्ट मेळपाक लागलेलो आसा तशेंच स्पिकर सर हांव मुद्दम तुमकां सांगता आमचें बोगदा सब स्टेशन आसा त्या बोगदा सब स्टेशनान आमकां एक 2 स्टेशन ऑपरेटराची एक खंय तरी शॉर्टेज आसा सो हांव मागता तुमचेर हे जे 2 स्टेशन ऑपरेटर आमकां बोगदा सब स्टेशनाचे जाय ते बेगीनच्या बेगीन दिवचे म्हणून स्पिकर सर त्याच प्रमाणे आनी एक हांव मुद्दम तुमच्या नजरेक हाडपाक सोदता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन कित्याक जे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीक जो पावर सप्लाय जाता तो आमच्या वेर्णा सब स्टेशना कडसून येता टू बोगदा सब स्टेशन आनी वाया कदंबा बस स्टेशन म्हणल्यार वास्कोचे जे कदंबा बस स्टेशन आसा वाया थंयसून येता सो हेच्या लागून कितें जाता जेन्ना जेन्ना पावर इंटरप्शन असल्या कारणान आमकां खूब त्रास जावपाक लागता मुर्मुगांव कित्याक हे सगळे डायरेक्ट येना वाया येवपाक लागलेले आसता इन व्यू ऑफ द अबाउट आमी असो प्रपोजल मांडलेलो आसा ऑफ 33 kV पावर केबल डायरेक्टली फ्रॉम वेर्णा टू बोगदा सब स्टेशन आनी हेजो प्रोसेस एस्टिमेट बीन ऑलरेडी जाल्लेलो आसा आनी इट इज बीन सेंड फॉर टेक्निकल सँक्शन सो हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता की हेजेर मातशें बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालून हे बेगीनच्या बेगीन हे आमचे फायनलायज करून हेजो टेंडर जावन हे बेगीनच्या बेगीन आमी इनॉग्रेशन करुया हेजे कित्याक हेजो फायदो आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जातलो आनी जेन्ना जेन्ना पावर दुसऱ्यांक कमी पडटलो आसा कदंबा बस स्टेशन वास्कोचे मागीर हर्बर बस स्टेशन ड्युरींग एमर्जन्सी आमी तांकां सप्लाय करूंक शकतले हे समज 33 kV पावर केबल डायरेक्टली आमकां जर मेळपाक लागलेलो सो हांव मागता आमच्या चिफा कडेन हेचेर मातशें लक्ष घालून हो बेगीनच्या बेगीन करून घेवचो त्याच प्रमाणे हांव मुद्दाम आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराचे नजरेक हाडपाक सोदता देर इज ओन्ली 1 ट्रक माउंटेड क्रेन फॉर डिव्हिजन 11 म्हटल्यार आख्खे आमचे मुर्मुगांव तालुका येयलो म्हळ्यार मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी येयली वास्को येयली दाबोली येयली कोर्तालीम अप टू सांकवाल हेच्या भितर डिव्हिजन 11 भितर एकूच आमकां ट्रक माउंटेड क्रेन आसा सो हांव मागता कित्याक ही खरीच गरजेची आसा कित्याक हे ट्रक माउंटेन क्रेनान इज व्हेरी युजफूल फॉर स्टोर रिलेटेड वर्क टू ट्रान्सपोर्ट एंड ट्रान्सफॉर्मर पोल्स एंड अदर एसेसरी सो हेच्या लागून हांव मागता कित्याक आमकां आनी एक क्रेन दिवची ह्या डिव्हिजन 11 वास्कोच्या कित्याक हेच्या बद्दल आमकां 2 मेळ्या कामाक आमकां खूब हेजी म्हणल्यार कन्विनियन्स जातले कित्याक आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जेन्ना हांव ही क्रेन मागता जाल्यार म्हणटा कितें आमचे कडेन ऑलरेडी क्रेन आनी खंय धाडलेली आसा सो एकूच असल्या कारणान आख्ख्या तालुक्यान ती भोंवता अप टू सांकवाल कुट्टाळे पर्यंत सो आनी एक दिल्या ही जी मोठी क्रेन आसता पळय ती आमी प्रत्येक डिव्हिजना एक दिल्या हेच्या कथाची तुमी जर प्लॅनिंग केलें आनी दीसभर 2 दीस तुमकां एक्स्ट्रा क्रेन जाय तुमकां मेळटली प्लॅनिंग तशें आसपाक जाय इंजिनियराचें की आमकां फाल्यां 3 क्रेनी जाय 3 क्रेनी आमी अवेलेबल करता सर एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता सगळे डिव्हिजन तुमी एक क्रेन आनी एक एक्स्ट्रा क्रेन सगळ्या डिव्हिजनाक दिले जाल्यार म्हाका दिसता सगळे जण एग्री जातले एक डिव्हिजन आनी सर तुमी करूंक शकता आतां मायकल बाबान सांगला 4000 कोटी बजेट आसा तुजो सो हेज्या लागून म्हाका दिसता हे करपाक तुमकां व्हडलेशें डिफिकल्टी जावपाना स्पीकर सर परत उलयतना हांव तुमकां एक सजेशन दिता स्पीकर सर फक्त आमचे मिनिस्टराक कित्याक एवरी टायम आमकां ही कंप्लेन येता जेन्ना जेन्ना मॉन्सून स्टार्ट जाता तेन्ना सगळ्यांची कंप्लेन आसता कित्याक रेनकोटाक लागून अदर रिक्वायर्ड मॉन्सून एसेसरी लायक सॅन्डल सेफ्टी टूल किट
अँड सेफ्टी शूज हे फक्त इतलेच रिक्वेस्ट तुम्ही दिता ना न्हू हे आमचे डिपार्टमेंट दिता बट फक्त हांव इतलेच रिक्वेस्ट करता हे म्हयन्याचे मेच्या म्हयन्याक दिवचो पावस स्टार्ट जाल्या उपरांत तुम्ही जुलयाच्या एंडिंगान दिलेले आसा पावस जावन गेल्या उपरांत कितें फायदो आसा स्पीकर सर हे दिवचे सो हे मागता कितें एवरी इयर मेच्या म्हयन्यात हो दिवपाक तुम्ही मातसो इनिशिएटीव घेवचो म्हणून स्पीकर सर तशेंच उलयतना आमचो एक इश्यू आसा तुमकां खबर आसा मिनिस्टर जी बोगद्यार ट्रेडिशनल पाथवे आसा जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे क्वॉर्टर्स आसा थंय आसा तो आनी तो विशय ऑलरेडी एक लेटर इश्यू जाल्लेले आसा कित्याक तेजे इन्स्पेक्शन जावचें सर्वे जावची अजून पर्यंत जावना ते पर्यंत थंयसर तुमी अजून पर्यंत तसले एक्शन घेवना मागता कित्याक थंयसर एक्चुअली इश्यू आसा कित्याक थंयसर बारीक बारीक लोकांची घरां आसा आनी ते लोक जाणटे लोकांक थंयसून भायर सरपाक ती एकूच वाट आसा फाल्यां कोणी बरो ना जालो जाल्यार एम्बुलन्स तरी वचोंक जाय तेंच्या दारा कडेन नाजाल्यार ते एम्बुलन्स सुद्दां पावपाना सो अशी थंय परिस्थिती तुमी स्वता येयल्या उपरांत तुमकां थंय कळटलें सो बाकीचे कितें असलें जाल्यार आमकां खंय तरी कॉन्फिडन्सान घ्या आमकां कन्सल्ट करांका बिश्टे खंयच्या ऑफिसराक धाडून थंय इश्यू करनाका म्हाका कॉन्फिडन्सान घे आनी त्या प्रमाणे आमी ते घेवन फुडें या स्पीकर सर आतां आमचो कलीग म्हाजो बाब मायकल लोबो उलयलो म्हाका दिसतालें स्पीकर सर आमचो पयलींचो म्हणल्यार आमचो मिनिस्टर फॉर पावर 2 वर्सां पयलीं खूब इंट्रस्ट घेतालो म्हाका खंय दिसता ताजो इंट्रस्ट आतां कमी जाल्लो आसा हे एरियल बंच केबिलिंगाच्या बाबतींत मातसो तूं खंय तरी फाटीं वयपाक लागलेलो आसा साहेब जो तूं एग्रेसिवली आसलेलो आमकां हावजान तुवें उतार दिल्लेले कमिटी फॉर्म केलेली कित्याक पळय हे 145 crore मिस एप्रोप्रिएशन जे जाला इन फेल एरियल बंच केबिलिंगाच्या प्रोजेक्टा भितर तेजेर आपूण इन्क्वायरी बसयतलो हे पयशे रिकवर करतलो म्हणून बट खंय तरी दिसता की तुमी मातसो थंय कितें फाटीं पडलेलो अशें हांव मागता ही तुमी कमिटी केल्यात बट हे कमिटीचें कितें जालां म्हाका खबर ना तुमी म्हाका आन्सर दिला त्या हिसपान तुमी म्हटलां कितें जी एकूय अजून पर्यंत मिटींग जाल्लेली ना सो मागता मिनिस्टर हेचेर बेगीनच्या बेगीन तुवें लक्ष घालून हे आमचे सॉल्व करून दिवचे लास्ट उलयतना स्पीकर सर मागता कितें ज्या हिसपान आमचो चीफ काम करता स्टीफन फर्नांडीस त्याच प्रमाणे आख्खे आमचे मुर्मोगांवचे जे स्टाफ आसा स्पेशली आमचो एई जेई आमचे जे मुर्मोगांवचे लायनमॅन आसा वायरमॅन आसा हे जे फिल्डाचेर काम करता खरेंच बरें काम करता आनी तुमकां परत एकदां ऑनरेबल मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा कित्याक ज्या हिसपान तुजो आमकां सपोर्ट मेळपाक लागलो आसा थँक्यू व्हेरी मच स्पीकर सर राजेश फळदेसाय